ह्या पाठाचे नाव जावन आसा भलायकी. पणजी कांपालार एक मेळो भरिल्लो. सीमा आनी संजय बापाय वांगडा थंय वचपा खातीर भायर सरलीं. कांपालार उप्पाट गर्दी जाल्ली. बशींतल्यान देंवना फुडें व्हडलें चक्र पळोवन संजय खोशेन नाचूंक लागलो. पप्पा, आमी त्या चक्रार बसतले हा. तुवें आमच्या वांगडा बसूंक जाय. संजयान म्हणलें. रोखडीच ती त्या चक्रार बसून मजा करून आयली. मागीर हें पळय तें पळय करीत हांगा थंय भोंवूंक लागली. इतले म्हणसर सीमाचो ताळो सुकलो म्हूण तें कितें तरी पिवंक सोदूंक लागलें. लागींच गाड्यांनी उशेकाण्यांचो रोस काडून विकताले जाल्यार ताचे कडेन काळंगाचें सरबत मेळटालें. काळंगां, अनसां, पोपायो हांच्यो शिरो एका मेजार मांडिल्ल्यो. आमी लस्सी पिवया, ती पळय थंय मेळटा. सीमान म्हणलें. सगळीं जाणां लस्सीच्या गाड्या कडेन गेलीं. गाड्या भोंवतणी म्हेळ्या उदकाचें कोंड जाल्लें. लागसारूच काळंगाच्या आनी अणसाच्या सालींची रास पडिल्ली. साली कुशिल्ल्यान घाण सोंसनासली. मुसाचे चोंबे कोंडाचेर भोंवताले. गाड्याचेर एका तोपांत लस्सी दवरिल्ली. तोप उक्तोच आशिल्लो. ताचेरूय मूस भोंवताले. लस्सी पिवन जाल्लीं कोपां थंयच धुवन लस्सीकार ती परतून लस्सी भरून हाडटालो. सीमा, घेता बगो तो लस्सी. बापायन विचारलें. शी, हे घाणीत म्हाका नाका ती लस्सी. संजयाक जाय जाल्यार घेवन दी. सीमान सांगलें. म्हाकाय नाका. पोरू आमच्या वर्गांतलो रुजार खंय तरी फेस्ताक गेल्लो. थंय अशीच उक्ताडार आशिल्ली लस्सी पिवन तो बरो ना जालो. म्हयनोभर ताका शाळा चुकली आनी परिक्षेक बसूंक मेळ्ळें ना. संजयान म्हणलें. तुमचें तुमकांच कळ्ळें तें बरें जालें. उक्ताडा वयली खाण केन्नाच खावची न्ही. खाता तो त्रासांत पडटा. बापायन सांगलें. पूण हे अशें कित्याक लागून जाता पप्पा? सीमान विचारलें. आतां हांगाच पळय. ही भोंवतणी साचल्या ती कुशिल्ली हळशीक. तिचेर बशिल्ले मुसांचे चोंबे ह्या लस्सीच्या तोपांचेर कोपांचेर बसतात. तेच वरी हांगा दाळून दवरिल्ल्या खाणा जिन्साचेरूय ते बसतात. तांच्या पांयांक आनी तोंडाक लागिल्ली हळशीक ह्या वस्तूंक लागता आनी ह्यो वस्तू दुशीत जातात. त्यो वस्तू मनशान खाल्ल्यो म्हणटकच मनशाक रोग जाता. हे खातीर भलायकी सांबाळूंक उक्ताडा वयलें कितेंच खावंक वा पिवंक जायना. बापायन तांकां समजावन सांगलें. उपरांत ती फेरयेंत भोंवपाक गेलीं. आयस फ्रूट आनी पेप्सी विकपी पावला पावलाक दिश्टी पडटाले. तांबड्यो पांचव्यो पेप्सी पळोवन संजयान म्हणलें. पप्पा, हांव एक पेप्सी घेवं. सीमाकूय दिता. ताका ताण लागल्या न्ही. ह्यो पेप्सी करपा खातीर खंयचें आनी कसलें उदक हाडटात तें कोण सांगतलो? ते भायर तातूंत वापरिल्ले रंग लेगीत कसले आसतात ते सांगूंक शकना. सवाय मेळटात ते रंग चड करून बरे आसनात. ते विखाळे आसूं येतात. बापायन म्हणलें. पाड्डेचे एके शाळेंतलीं भुरगीं दर्यावेळेर पिकनिकेक गेल्लीं. थंय पेप्सीकार भोंवताले. तांचे कडल्यान कांय जाणांनी पेप्सी घेवन खाल्ल्यो आनी घरा येतासर ओकूंक लागलीं. कांय जाणां हॉस्पिटलांत व्हेलीं. सीमान सांगलें.
तांकां विखाचो बादिकार जाला जातलो. बापायन अदमास उक्तायलो. पप्पा, आता आम्ही वचूया न्ही? सगळी फेरी पळोवन जाली. सिमान म्हणलें. आगो तुका ताण लागिल्ली तें तूं विसरलें काय हें सगळें पळोवन मन विटलें? हय पप्पा, आता आम्ही घराच वचून आमकां जाय तें खावया आनी पिवया.